बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावांनो भयणींनो, स्वामी जेजू ख्रिस्त आमचे संगी सदांच रावूंक अशें था. बोपय सक्रामेंतांत ताचे वर्ते हाजार पोवन तो आमकां उगडापें करता. तर स्वामी आयच्या दिसा आमचे संगात रावूंक अशें आसतना ताका आमी बोवर्थ्या मोगान स्वागत करून गव्या हें कन्नड गीत आराधने देवा आराधने प्रभु ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या दुखांत आमची दुखां पुसून काडलो आमचो स्वामी. आमच्या कश्टा वेळार आमचो हात धरून आमकां सोलून व्हरलो. आमचो स्वामी ह्या बोपय सक्रामेंतांत आमचे मदें हजर आसा. ताका आमचे सर्वस्व आमी समर्पण दिवया आनी ताचें आराधन आमी करया. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. हर एक तराच्या पदकाच्या बांदपासतावन आमकां सुटका दिल्लो आमचो स्वामी. आमच्या पिडे शिडे वेळार आमकां बरी भलायकी फोव केल्लो, आमकां धैर्यान भरिल्लो भरवूस दिल्लो आमचो स्वामी ह्या बोपय सक्रामेंतांत हजर आसा. ताचे समोर आमकां समी खालती करून ताका नमान करया, ताका अर्गां दिवया, ताची स्तुती आमी गावया. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯ
ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. Alleluia, 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 Alleluia. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. 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 सुम्या जेजूचे हजारपण ह्या बोपय सक्रामेंतान वळखून घेवन ताचें आराधन आमी आज करता आसतना आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा. ह्या आराधना वेळार मरी जावन आसा आत्मीक पलंगण. मेरी इज अ स्पिरिच्युअल वेसल म्हणून तें बिरुद लदिनेंत आमी सांगता. आत्मीक पलंगण म्हळ्यार कितें अर्थ जाता. ओंकार मोरयेक आत्मीक पलंगण म्हणल्या नांवान आमी मान करता आसतना लातीन भाशेचो थंयसर शब्द उपयोग केल्लो आसा. तो शब्द जावन आसा वाज स्पिरितुवाले. वाज म्हणलो शब्द पलंगण वा आयदान म्हणून असो अर्थ. पूण ग्रीक भाशेन असो अर्थ साधन वा हातेर म्हूण जाता. ह्या खातीर वाज स्पिरितुवाले म्हणटा आसतना आत्मीक पलंगण म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचे हातेर वा साधन म्हणलो अर्थ करून आमी घेता. ओंकार मोरी पवित्र आत्म्याचे वस्ते घर तशेंच जेजू क्रिस्ताचें मंदिर जावन आसा. 3 अर्थांनी आमी हें बिरूद समजून घेवयेत. पयल्यान पयलें जावन आसा मोरयेचें नितळ निस्कळ काळीज आत्मीक पलंगण जावन आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता तिणें ह्यो सर संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरल्यो. सभा संगती मोरयेक समजोवनात जाल्यार तिणें संगत्यो तिच्या काळजान जगोवन दवरल्यो म्हणल्या उतरांनी तिच्या काळजाच्या गुंडायेंत कितें आसलें म्हणलें आमकां कळोवन येता. तिच्या काळजाच्या गुंडायेंत आसलो जेजू मात्र, ताची उतरां आनी ताचें बरेंपण. आनी ह्या वरवीं आमी तिका आत्मीक पलंगण म्हूण आपयता. दुसरें कारण जावन आसा आत्मीक म्हणटा आसतना आत्म्याच्या संवसारांत जियोवचें म्हूण अर्थ जाता. म्हणजे लौकीक संगतीतावन पयस रावचें. आत्मीक चिंतपाचें म्हळ्यार सर संगती आमी भावार्थाच्या दिश्टीन पळोवचें. आनी ही एक दिश्ट भावार्थाची दिश्ट भविशेश जावन आसा. मोरये मायेन संगती तिच्या जिवितांत भावार्थाच्या दिश्टीन पळयल्ल्यान देवाची खुशी जाणा जावन ताका खालती मान घालूंक तिका साध्य जालें. आमी सांप्रदायीक रितीन नियाळच्यो त्यो 7 दुखी आनी प्रत्येक जावन सालवी आमी करता आसतना आतां दुखीचो आमी नियाळ केला. तिच्या जिणेचो तो भोव कश्टांच्यो घडयो तरी आपल्या आत्मीक चिंतपान त्या घडयेन ती जियेली. आनी
मोरी आत्मीक पलगान म्हणटा आसतना निरंतरी देवाच्या त्या कुशेक देवाच्या योजनाक तिणें खालती मान घालो. तिच्या मोतीन काळजांत दुबाव आयलो जावंक पुरो जाल्यारय देवा थंय तिची पातयेनी तिणें थीर दवरली. साबार सावालां तिच्या मोतींत आयल्यां जावंक पुरो जाल्यार देव सकड बऱ्याक करता. हरये संग ताचे थंय बरेंपण हाडटा म्हणलें सत वळखूंची दियली. आनी त्या देखून तिका आमी ह्या भावार्थाच्या दिसतेन तिचे येयल्या वरवीं आत्मीक पलंगान म्हूण आपयता. हांव तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरी तें पळयता हांव आपल्या आवयच्या कुशींत ती गर्भ सांबाळल्या पयले घडयेंत हांव कुरपेन भरलेली जावन आसली. आनी देवानच तिका मुळा वा पातकाच्या वसात हांव राखलें. आनी ही निर्मळाय तिचे थंय आमी पळयता ती तिची जावन आसा आंतरीक सोबाय. ह्याच आंतरीक ह्या आत्मीक सोबायेन बरोवन तिणें देवाच्या पुताक जल्म दिलो, ताची जतन केली, ताच्या कुर्सा बगलेक रावून ताका तिणें धैर्य दिलें. निमाणें ती कुरपेची आयदान आत्मीक पलगान जाल्ल्या खातीर तिका कुडी आत्म्या सवें सर्गिवेचें भाग देवा बापान फोव केलें. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत सबार तराच्या कश्टाक वळख जाता, दुखाक वळख जाता, सलवून आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करता. आमचें जिवीत थोडे फावटी निराशेचें जाता. आनी ह्या वेळार मोरी आत्मीक पलंगण, मोरी भावार्थाच्या दिसतेन हरयेक पळोवन जियेल्ली ती व्यक्ती, मोरी देवाच्या योजना खालती मान घाल्ली ती व्यक्ती, तिची ससाय आमी सदांच मागोवंक जाय. आनी तो व्हड तिचे आदर्श आमी घेवन आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताची मेटां काडटा आसतना आमी तें धैर्य घेता. भावार्थाचें तें विशेश धैर्य आमचें तें वाडटा मात्र न्ही, आमी सोम्याच्या मेटांनी निरंतरी चलोवंक शकता. आनी आज ह्या खातीर आमी प्रत्येक जावन मागया ह्या आराधना वेळार आमच्या जिणेंत कितें कश्ट आसा, दूख आसा, पिडाशीर आसा, अनवर आसा, खंत बेजाराय आसा, सलवणी आसा, ते हर एक ह्या वेळार सोम्या मुखार आमी दवरया. आमच्या कश्टा वेळार आमकां आदार दिवचो आमचो सोमी. केदींच तो आमकां सांडिना, केदींच तो आमकां सोडिना. आमचो हात धरून तो आमकां चलोवन व्हरता. तें सत आमी वळखून घेवन आमकां आमी सोम्याक ह्या वेळार समर्पण दिवया. हें गीत आमी गायता आसतना जिणेच्या कश्टा वेळार थोड्यांनी भरतात दुखां, दुखांनी सुकूर आसलेलो तस्सो सांबाळटा सदां. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको L8 पानसंको 160 पेज 160 L8. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकां, दुकांनी सूख रसलोलो तसो सांबाळता सदां. जिणयेंतल्या कश्टा वेळा दोळ्यांनी भरता दुकां, दुखांनी सूख रसलोलो तसो सांबाळता सदां. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पंथ पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पंथ पर्या लागींच हांव तुज्या. सोम्याचो खुरीस आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरया. त्या खुर्सात आनी ससुल्ले कश्ट, ते वळवळे खळवळे
आनी त्या कुर्सा मुखांतर ताणें आमकां सुडका लाबोवन दिली, सोडवून लाबोवन दिली, जिवीत आमकां जोडून दिलें. त्या कुर्साच्या सावळेंत आमी निरांतरी जियेसय. सोम्याच्या कुर्सांत हांवन आमच्या कश्टांक, आमच्या दुखीक, आमच्या पिडेशिरेक आमी दैवीक सकत आपणायसय. तेंच आमी मोरयेत हांव शिकता. ह्या खातीर आमच्या हर एकल्याच्या कश्टांत सोम्याच्या कुर्साचेर नदर घालूं, त्या कुर्सांत हांव सकत जोडूं, सोम्याची कृपा आमी मागया. ताळ्ळेंत सांपळतना अंकारांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. ताळ्ळेंत सांपळतना अंकाराच्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आस्तलो पोंत पर्या लागींस हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आस्तलो पोंत पर्या लागींस हांव तुज्या. लागींस हांव तुज्या, लागींस हांव तुज्या. सोमी आमच्या लागींच आसा. आमचे लागीं आमचे संगी सदांच रावून आमकां ताच्या कृपेन आशिर्वादांनी भरता. आनी ह्या खातीर आमी सोम्याक आजरगां दिता, ताका आमी वाखणता. आज जल्मा दिवस आचरण करच्या आमच्या भाव भयणी पासत प्रत्येक जावन सोम्याक आज आमी अर्गां दिता. आज जल्मा दिवस आचरण करतात अविनाश लसरादो, कलिना, जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी, मेरी मोतेस रॉड्रिगस कोल्हापूर, वीरा, अनिल स्टीवन वालेन्शिया, केविन तावरो मुंबई, आशिर सामुएल उर्वा, एडविन सिक्वेरा मुंबई. सोम्यान दिल्ल्या जिविताच्या देण्या पासून तांचे सवे मेळोवन आमी धन्यदेवाक अर्गां दिवया आनी देवाची उंचणार आशिर्वादां आमी तांचेर मागया. आज काजाराचो वार्षिक दीस आचरण करतात पाऊल आनी जेसिंता डिसोजा वालेन्शिया. सांगता सर बरेपणा पासत धन्यदेवाक अर्गां दितात. सबारांनी हांगासर आमकां अर्गां दिवंक सांगला, तोरांची नांवां आमी हांगासर सांगता. लीना आल्फ्रेड मार्टीस बेंगलुरू, विल्सन मथायस मीरा रोडू, लॉरेन्स पिंटो कावतारे, मक्सन पिंटो आत्तूरू, अल्बन पिंटो आनी कुटुंब बेलतंगडी, आनी सरिता आनी रॉनी डिसोजा. आमच्या भाव भयणीच्या जिणयेंत तांच्या कुटुंबांत आनी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या जिणयेंत देवान उतल्या सर्व कृपे देण्या पासत आशिर्वादां पासत आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, सबार आमची त्या सावाय आसात. सबारान आमकां मागूंक सांगला. विविध तराच्या कश्टा दुकान आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणीचो आमी ह्या वेळ उडास करया. तांकांय सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. हांगासर आमकां मागोवंक सांगला
Pamela Rebello Panjim Taunu, Dion Pereira Beltangadi Town, GH Dina Pereira Beltangadi, Nelson Sharon Dikuna Nikutamu, Kutmajintan Tesam Pasod Magong Sangla Gregory D'Souza Mumbai, Barabalai Pasod Magong Sangla Navin Pinto Kelarai, Barabalai Pasod Tumakta Elvis Monise Borivili, Antesense Nelson Sharon Dikuna Kulshekar, Yamcha Sir Bhabinik, Somyakame Samarpun Divya. आमच्या कुटुंबात अंतरलेल्या सर्व आमच्या भाव बहिणी समोर उडास करूया. देवादीन मर्सिन सुवारिस ब्रह्मावर, देवादीन जॉन डिसोजा बेल्लूर, पुलगत्रेंतल्या आत्म्यापासोत गरजेवंत आत्म्यापासोत आमी मागताव. मागोंक सांगला सिल्विया डिकोस्टा, शांती नोरोन्ना कुवेट, मरीना पिंटो इस्रायल, मेघना ईडल आत्तूर, मागताव आमी देवादीन नॉर्बर्ट आनी बेनेडिक्टा सिक्वेरा ब्रह्मावर, देवादीन लुईस आनी स्टेल्ला पिंटो ब्रह्मावर, देवादीन पाउल मार्टिस आनी एल्चे मार्टिस मणिपाल, देवादीन रायमंड डिसोजा वाकोला, देवादीन विन्सी डिसिल्वा शंकरपुरा, नोरोन्ना आनी सल्डाना कुटुंबांत अंतरल्या पासोत मागोंक सांगला पीटर नोरोन्ना कॅनडा. मागताव आमी देवादीन ग्रेगरी नोरोन्ना आनी जॉन डिसोजा हांचे पासोत, देवादीन क्लारा लोबो गोरेगांव, देवादीन फ्रांसिस पिंटो गाडकोपर, मॅक्सिम डिसोजा नवी मुंबई, देवादीन पीटर फर्नांडीस, देवादीन लुईस आनी माफिल्डा रॉड्रिगस बोरविली, देवादीन पावलीन कुटिन्ना किन्निगोळी. आमच्या सर भाव भयणीक ससनसो विशेव आमी मागया. ससनसो विशेव दितांका येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचेर फंकोंदी समाधानान ते विशेव घेवन दी. आमेन. देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तनाच्या ग्रंथांत किर्तन 62 साम 62 दावीद रायाचें वापुरब्याचें किर्तन तें जावन आसा. ह्या किर्तनांत देवाचेर एकल्याचेरच आपलो विश्वास तो व्यक्त करता आनी तो म्हणटा, देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. देवा थंय मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. ताचे कडचें म्हाका थारान मेळटा. तोच म्हजें खडाप, म्हजें थारण, म्हजें खोटें देखून हांव केदींच हालसो ना. मंदरसून तो म्हणटा 5व्या आमी वाचताव, देवा ते मात्र म्हज्या आत्म्याक शांती मेळटा. तो एकलोच म्हजो भरवोसो. 7व्या वळीन तो म्हणटा, देवा ते म्हजें आसा थारान, म्हजी वडवीक, तो म्हजें घटायाचें खडाप, देवसू म्हजो आसरो. खरेपणी सोमी आमचो आसरो, सोमी आमचें थारान, सोमी आमचें भळ, तसो आमची सकत, आमचें सर्वस्व आसा. ताचे शिवाय आमच्या जिणेंत आमकां संतोश ना. ताचे शिवाय आमच्या जिणेंत आमकां उल्हास ना, समाधान ना, उसवाड ना, शांती ना, खरो विशेव ना. हें सत्य ह्या वेळार आमी वळखून घेवन आमच्या सोम्याते आमी सदांच रावच्याक, आमचो भावार्थ, आमचो भरवोसो सोम्याते सदांच थीर करून आमी जिवच्याक. विशेश जर आमचेर कश्ट, दूख, पिडाशिदांवर आयिल्ल्या वेळार धैर्य साणीनासतना आमी जिवच्याक सोमेचो आधार ह्या वेळार मागया. गावन गीत आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको L12 पांचंको 162 पेज 162 L12. तुझे शिवाय जिनियन
संतोषना सोमिया तुझे शिवाय जिनियन उल्लासना सोमिया तुझे शिवाय जिनियन उजवाडना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जिनिये संतोषना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उल्लासना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उजवाडना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय पातकाच्या काळोखांत असताना तुझे तावन पयसनची येताना जिवितांत वाट चुकोन वेताना आयलोय सोमिया जिवीत दिवूं तुझे शिवाय जिनिये संतोषना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उल्लासना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उजवाडना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय निरंतरी सोम्याचे उतर ऐकूं आणि त्या उतरा मुखांतर आमच्या जिविता सोरी एक खाडोक पयस करूं आज सोम्याचो आदार आमी मागया ताच्या मोगान सदांच स्थिर रावोंक सोम्याची कृपा आमी मागया सोम्यान आमकां दाखयला जिविताच्या वाटेन सोमक्यो तसो आदार आमी मागया उतर तुझे हांव आयकाताना जिनियेंतलो काळोख पयसरताना मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली तुझे शिवाय जिनिये संतोषना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उल्लासना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उजवाडना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय तुझे शिवाय जिनिये संतोषना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उल्लासना सोमिया तुझे शिवाय जिनिये उजवाडना सोमिया जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय जीवित है रीते तुझे शिवाय हालेलुया 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 निरंतर सोम्याचे आमी स्तुती करया ताचे विना आमचे जिवीत रिते जावन आसा ताचे विना आमच्या जिवितांत संतोष ना समाधान ना उल्हास ना धदोस काय ना हर एक आमच्या जिवितांत आमकां सोम्यातान मेळटा खरो विशय सोम्यातान मेळचो जावन आसा ह्या सोम्याक आमी ह्या वेळी उलो मारया सोम्या जेजू खरो विशय तूं जावन आसा आमची शांती तूं जावन आसा समाधान तूं जावन आसा थारण तूं जावन आसा ह्या कश्टा दुकान आसता तुज्या भुरग्यांचेर सोम्या तुजी नदर हर एक तांच्या कश्टा दुकान सोम्या तूं तांचो आधार जा आसरो जा तांचे खडाप जा तो बळवून खामो जावन सोम्या तांकां तूं राख आनी सांबाळ सर वायटा विघ्नां अनवरतावन फातकाच्या बांदपासून सोम्या तुज्या भुरग्यांक तूं सुटय तुज्या भोवपळी रक्ताच्या संरक्षणाका तुज्या भुरग्यांक तूं दवर सोम्या जेजू तुज्या जिविताच्या वाटेन सदांच समको तांकां तुजी कृपा लाभय सोम्या हालेलुया 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 सोम्याचे आशीर्वाद बुखालतेपणी आमी आतां स्वीकार करया
विश्व गीत आमी गावया दैवी गायनापकांत A13 पेज 24. बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना उतरते आयकोंक आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना या गव्या सर एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या सरुपकारा या गव्या सर एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीतां गायन आनी अर्गां दिव्या ताणे केल्या सरुपकारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एक व तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्त देव म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांत सबार जण बरी कामां करूंक मुखार वेतात. तांचे आमचो प्रतिक्रिया कसली जावन आसा, तांचे बरेपण आमी उसारता गे, तांच्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता गे. वय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो, सबार फावटी आमी देवाक अर्गां दिवंक विसरता. बदलाक आमी तांकां परपरता, तांचे विशयांत आमी पाट उलयता. त्या देखून देवा लागचे आमी भुकसाणे मागया आनी ह्या पवित्र रितीन फावते बरी वांटो घेवच्याक आमकां आमी तयार करया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो नांव सांगता. मनाची तनाव विसरून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पुस्तकांतल्यान संवकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्ठ देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. सर्पदुदार ससनच्या देवा, तूं अगणित मोळायचो बाप, तुज्या लागीं मागतल्यांक तांकां फोव जाल्ले प्रासड आनी तांणी आशिल्ले प्रासड दिताय. तुजे काकुतीन आमची पातकां बोगोस आमचे आमी मागोंक फुडें सरना, ते तूं आमकां उदारपणी फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्यान एकवटान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जोएल प्रावदीच्या पुस्तकांतलें वाचप. याजकानो गोनी वस्त्रां न्हेसोन विळाप करा, वेदीच्या सेवकांनो रुदान करा. म्हज्या देवाच्या सेवकांनो येया आनी गोनये वस्त्रां न्हेसोन रात सारा. कित्याक अन्न बलियो आनी पिवन अर्पणां सरस्परा आमच्या देवाच्या मंदिरांत बंद जाल्यांत. उपास परगट करा
आनी दाबाजीक जमत आपया. मालगड्यांक आनी देशाच्या सगळ्या निवास्यांक सर्वेस्परा आमच्या देवाच्या मंदिरांत एकठांय करा आनी सर्वेस्पराक उलो मारा. हाय कसलो दीस हो, कित्याक सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर पदवेदारा तावन नासाक दीस कसो तो येता. सियोनांत तुत्तुरी वाजया, म्हज्या पवित्र पर्वतार बोंगो वाजया. देशांतलीं सगळीं निवास्यां खांपो, कित्याक सर्वेस्पराचो दीस येता. वय तो लागीं पावला. काळोखाचो आनी अंधकाराचो दीस तो, कुपांचो आनी दाट काळोखाचो. पर्वतांचेर फांतें विस्तारता तशें एक व्हड आनी बलिश्ट सैन्य येता. ह्या जिन्साचें सैन्य आदीं केदींकच आसलेलें ना. पिळग्यांच्या पिळग्यां पर्यंत परतून केदींच आसचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्पर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सर तुजीं विचित्रां कामां वर्णितां. तुजे उदेशी हांव संतोसतां उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायतां महोन्नत देवा. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. राष्ट्रांक दमकून खोट्यांक तो नाश करतलो. ताचें नांवच चरित्रेंतलें आळवून सोडताय. तांच्याच कोंडांतल्या पोंडांत हेर जातींच्या राष्ट्रांक तूं पोटचें बरी करताय. आपलेंच मांडल्ल्या पासांत तांचे पांय सांपडल्यात. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. सर्वेस्पर सदांकाल राज्य करता. मनसुबेक म्हणून आपलें सिंहासन ताणें मांडलां. न्यायनितीन हो संवसार तो चलोवन व्हरता. पक्षपात करिनासतना परजांचो तो पालन करता. श्लोक. सर्वेस्पर न्यायनितीन संवसाराचें पालन करतलो. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. आतांस ह्या संवसाराच्या अधिपतीक लोटून भायर घालतले आनी म्हाका धरणीक तावन उंच उबारलेल्या तेन्ना सर मनशांक म्हजे थंय हांव व्हरतलो. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगवोन लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू एक मोनो देवसा सोडयतलो तेन्ना तांचे मदले थोडे म्हणाले, देवसाराच्या मुखी बेएल्झेबुलाचे शातीन तो देवसार सोडयता. हेर थोडे ताची परीक्षा पळोवचे खातीर ताणें सर्गीत तावन एक खुनाक दाखयचे म्हणटाले. पूण जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांकां सांगी लागलो, अंतर झुजान वांटे फांटे जाल्ले खंयचेय राज विबाड जायनासता रावना. तशेंच घरा भितरच वांटे फाटे जाल्ले घरांनी देसवाड जायनासता उरना. तेच परी सैतानाचेच पक्षेचे एकामेका उपरार्थी जाल्यार तांचे राज उरचें कशें? हांव बेएल्झेबुलाचे शातेन देवसार दवडायता जाल्यार तुमचे शिस कोणाच्या पदवेन दवडायतात? अशें तांणीच तुमकां अपराधी म्हूण काडलेल्या बरी जालें. पूण देवाच्या पदवेन हांव देवसां दवडायता जाल्यार
दुबावा बीन देवाचें राज तुमचे थंय येवन उजालां. एक बळवंत मनीस आपली हातेरां घेवन आपलें घरदार राखीत जाल्यार ताचें सगळें आस्त बरीक भद्रतेन आसता. पूण ताच्या की बळवंत दुसरो एकलो ताचे वयर लढायेक वचून ताका सलवयत जाल्यार ताका देट दिवपी सौर हातेरां तो ओडून व्हरतलो आनी मेळ्ळेली लूट वांटे करतलो. कोण म्हजे सांगाता ना तो म्हज्या विरोधूच. जो कोण म्हजे सांगाता पुजयना तो निजाकी शिंपडायता. एक मनशाक लागलो देवसा ताच्या भितरलो भायर गेल्या उपरांत तो आसरो सोदीत अरण्यान भोंवता. पूण थंय ताका आसरो मेळना जायत बी जाल्यार हांव भायर आयिल्ल्या म्हज्या घरास पाटी वेता म्हणटा. अशें पाटी येतच तें घर झाडन नितळ दवरलें तो पळयता. तितल्यार तो भायर वेता आनी आपल्या प्रास चड नसते हेर 7 देवसार हाडून येता. ते सर भितर सन थंय आपणे ठाणे करतात. अशें त्या मनशाची निमाणी गत पयलेचे प्रास फास्ट जाता. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बक्षू पातकां आमची वाडोवपा व्हरता. क्रिस्त ते म्हणजे मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आयच्या पयले वाचपाची पयलीं उतरां. याजकान गोनी वस्त्र न्हेसून विलाप केला. वेदीच्या सेवकान रुदान केला. म्हज्या देवाच्या सेवकान येया आनी गोनी वस्त्र न्हेसून रात सरा. कित्याक ही उतरां आयचे दिसा? कित्याक जोएल प्रवादी ताच्या पयल्या आवासान असली उतरां दिता? ही उतरां समजूंक जाल्यार आमी चड ताचें बॅकग्रावंड समजून घेवचें. तें चरित्र आमी समजून घेवचें. इस्रायल परजा बॅबिलोन बंदरेतावन आपल्या गांवां पट येता. आपल्या गांवांत रावन तांचे बेळे बरे करतात. तांची शेतां बाटां बरीं जातात. तांचे दाखवल बरें जावन आसा. आतां तांकां जाय जाल्यार पूर मेळटा. तो तांकां देवाची विसर पडटा. ताणें चिंतलें आतां आमकां जाय जाल्यार पूर आमकां आसा. आमच्या जाग्यार आमकां जाय जाल्यार पूर आसा. देवाची आमकां गरज ना. तसल्या संदर्भार देव देंप्याचे एक कर्ग तांचे वयर धरता. ते देंपे येतात आनी तांचे ते असले ते गंवांचे शेत लवणेक तयार आसले ते शेत पुरा खावन पाड करतात. विबाड करतात. तांचे असले ते दाका मुळे ताचे पानां खातात. देंपे येवन ताची पानां खातात. तांचे द्राक्षे पुरा खावन पाड करतात. तांचे रुखार आसले ते अंजुरां देंपे येतात त्या रुखाची पानां खातात आनी थंयसर आसले ते अंजुरां पुरा खावन पाड करतात. त्या रुखार दिसता खाली बडी 4-5 बडयो मात्र. तांकां फळ कांयच ना. तवल त्या लोकां थंय खावंक जेवंक कांयच ना. खाली उदक मात इल्लें उदक आसा. खावंक कांयच ना. भुकेल्यात लोक. आमी हे देंप्याचे कर्ग आमी पळोवचे जाल्यार गेल्या त्या वर्सा म्हणजे 2002 इसवी मेच्या 25 तारीखेतावन जुनाचे 2 तारखे म्हणसर एका हप्त्यांत आमच्या देशांत राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, पंजाब ह्या राज्यांनी हे असले देंप्याचे कर्ग आयले. कोरोना कर्ग वयर अनेक कर्ग आयले. तांची ते बेसाय पुरा विबाड जाली. तो लोकांची
सांगला विचारले आमचे वयर कित्याक हे कर्गा वयर कर कित्याक वय म्हज्या मोगाल बाबानो असल्या कर्गाच्या वेळार जॉयल प्रवादी पावता आनी तांकां सांगता तुमी पश्चातापावच जाय तुमी तुमची पातकीची बदली जाय तुमी कोणी वस्त्र न्हेसत जाय विलाप करूंक जाय तेन्ना तुमकां देवाचें बक्षार मेळटलें तो उदेतलो एक नवो दीस तुमचे तें आसलें तें चर कर्गा पयस वयतलें आनी तुमी देवाला वचूंक पावतल्यात तेंचे तुतर वाजयतल्यात तेंचे गायन करतल्यात आनी देवाक अर्घ दिवंक पावतल्यात वय म्हज्या मोगाल बाबानो आनी भयणीनो आमी असल्याच कर्गा मदीं आसा एक दीस येतलो हे कर्ग सगळे नापेस जातले आमी आमच्या देवालाक आनी आमच्या इगर्जेक वचून देवाक अर्घ दिवंक पावतले हांव तेंचेर आमी गायन करूंक पावतले हांव तेंचे आमी तुतर वाजोवंक पावतले हांव आजच्या वंजलाचेर आमी एक दीस गेल्यार जेजू ह्या संवसाराक आयलो देवाचो मोग वांटचे खातीर आयच्या दिसा एका मोन्या दमसाराक जेजू धांवडयता आनी जनवाय आसलेले ते फरिसेव जेजू मुखार देवाक अर्घ दिवच्या बदलाक ताका फुरफुरतात आनी लोकांक सांगतात हो मनीस देवाच्या पदवेन ही कामां केलिना बगार हो ही कामां करता देमसाराच्या मुखेली म्हणजे बेल्जेबूल हाच्या मुखार ही कामां करता वय म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो आमच्या दिसपट्ट जिवनांत आमच्याच गांवांत सबार सण बरी कामां करत आसात तांकां आमी देवाक अर्घ दिता गे वय म्हज्या मुखार बाबानो आनी भयणीनो जो कोण बरी कामां करता तेसल्यांक आमी देवाक अर्घ दिवंक जाय कित्याक तांच्या मुखांत्र देव ताची कामां करत आसा त्या देखून मुखार बाबान आनी भयणीनो आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया हांगासर ह्या वेदीचेर आमी भेटोवंची आसा ती उंडो आनी वायन त्या मुखार आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया आनी देवाची कृपा जोडून घेवया आमेन दयेन कानगे कानीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या दयेन कानगे कानीक आमची बापा मोगाच्या किरकोळ तरी भेटयता व्हड आनंदाक तुज्या मनशाच्या वावरान केला उंडो गोवासो जाऊ मन मागता वत्मीक पोस्तो दिवसो Calcinta sarosa bardaca polaso Tes poricări e quotama servanso म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्व देवा बापाक मंतस जावन मागात हे तुमच्या आतंतले बलिदान आपला मनकने महिमेक आमच्या नक्या पवित्र बिचादवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पुरा तुवें स्थापून आमकां भेटूंक फरमायलाय ते बलिदान आमच्या हातांतले मानून घे तुजे सेवाक ही सर्वांचे पवित्र रितीन संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळनासतना ती आमचेच तूं अदीक अदीक पवित्र कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर्पोद्विदनच्या देवा सर्व काणून सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसन आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवंशी तुका कसली सुगरज ना तरी आमी तुका दिन वाचून जाल्या हे तुजेच आमकां आनी एक देणे आमच्या दिनवंशीची प्रार्थना तुजी वडबी बिलकुल सडना तरी असली प्रार्थना
क्रिस्त आमच्या सुम्यास वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूताची दळबा तुका मानभव मान दिता तांचे बराबर आमी तुजी कीर्तन निरंतर गायता Povit, povit, povit dărbaranso, serves por tu. Sargani samsar bola, tuja vaibhava. Or sargin tu kajal, or sargin tu kajal. Usagin tuka jai 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 Usagin tuka jai Sarves porace navi Yetata ka jai Usagin tuka jai 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 Usagin tuka jai बापा खरंच तूं पवित्र थंय सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्यान दडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस म्हणून सुसंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची त्याच बरेचे वांजते आसतना कास घेतली तुका नव्यान तेन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांटले पियात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सस्ने करायचे हे रगत पातकांचे बक्षान मेलच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशा पसत ते वरवतले हे म्हज्या उडासा करात Bavartas gut purgatoria. Somia Jesu tuje maram Ami samaramta Tuje punar jivan po Ami परगळता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही ऐकता. बापा जेजूच्या मरणाचं आणि पुन्हा जिवंतपणाचं आम्ही भक्तीपूर्ण उदास करता आणि हो जिविताचो अनुसरणची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवन तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोट आनी रगत सतल आम्हा सुमेस्तांक पवित्र यत्ना वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उदास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पेटा पावल आमच्या गोली बापा आनी सगळे एजकी वर्गा बराबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दरम्यान ती आमच्या बाबा बाबांची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगत मेल्या सुमेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर मागता. ओंकार मरी देवाची माय संगाती सांजुचे तिचो पती सांत आनंद जॉन्सन, जुझेफ फर्नांडीस, भगेवन धर्मंत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता
त्याच जेसूतें पवित्रत्वाच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरणाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयली प्रार्थना दीर्घन म्हणूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळेन पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पुरा सर वायटांतले आमकां निवार. दया घेवन ह्या जिवितांत सर्वच काही आमकां दी. सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा येजू क्रिस्ताची येणे भरोशा आतरतले आमकां तुज्या उदार काकूत शिरपातकांतले सुटय आनी सर आकादांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान संभाळ. तुमची येताय आनी रसवड सरयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोग आसूं आनी एकवटान गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाचे शैली संवसाराची पाप करता ती. ह्या शैलीच्या जीवन आपिना ती सुभागी. सुम्या तुवें आमचे म्हाका फवना पूण जेवतनाच भलायकी मेळटली. ये जेसू मोचे तय राव जेसू मोचे तय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेसू मोचे तय राव जेसू मोचे तय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रार्थुया. सर पुदुदार देव आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमच्या खालसा ददोसकायेन बर आनी आमची क्रिस्ती जिवीत घट आनी फळादीक जावं. आमचे खाण जेवण कशें जिवीत जेजू आमकां दिवन जेजू सारके आमी जावंक फावो. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गिसंको G9 page 71. सोम्या हांवेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सोम्या हांवेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. दिलें साबर देनी तुवें म्हाका भेटून दिता मुझे जीवन तुका. सोम्या हांवेता तुका अर्गां दिता तुझे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां.